भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती, त्या जयंतीच्या निमित्तान हांव आमचे इलेक्ट्रिसिटी पॉवर मिनिस्टर बाब सुनील ढवळीकर, भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुराय फॅमिली, आमचे प्रशासनातले सगळे अधिकारी तांकां आदरांजली दिवपा खातीर आज तांच्या समाधी स्थळाचेर आयल्या. हांगासल्यान आमच्या ओल्ड सेक्रेटरिएटा कडेन आनी ताज्या उपरांत नवीन सेक्रेटरिएटा कडेन हे तिनूय कडेन तांकां श्रद्धांजली आदरांजली जी आसा गोंय सरकारच्या वतीन समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन दिता. विजनरी दृश्टींतल्यान तांच्यांनी सुरू केल्ल्यो गांवागांवांतल्यो शाळा आनी बाकीचेच ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट आयजूय आमी याद करता. आनी त्याच खातीर तर गांवांत आसलेली प्रायमरी शाळा जर तेन्ना जावपाक शकली ती भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या खातीर पुराय सरकाराच्या वतीन लोकांच्या वतीन परत एकदां तांकां श्रद्धांजली दिता. स्टुडंट्स एकूच तुमच्या खातीर सांगूंक सोदता, कित्याक गोदोळ भाशणान जेन्ना सांगलें की संघर्श ह्यो सगळ्या प्रत्येकाच्या जिवनान आसता आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान संघर्श करून फुडें सरला आनी त्रास ह्यो लायफान जातातूच. तुमी ल्हान ल्हान भुरगीं आहात, अजून तुमचें लायफ फुडें खूब शिकपाचें आहा, तुमकां फुडें प्रोग्रेसीव लायफ करपाचें आहा. तर स्टुडंट सदांच याद दवरा, जेन्ना तुमी लायफान फुडें सरतले तेन्ना तुमकां नेगेटीव कितें कितें गोश्टी जायत उरतले आनी म्हणजे अगेन्स्ट तुमचे जावं किंवा तुमचे एनिमीज जावं जेलसी फॅक्टर जातले वा तुमच्या अगेन्स्ट कितें ना कितें कोण ना कोण कितें करतले. तो लक्षांत धरा, जेन्ना जेन्ना अशें जाता तेन्ना तेन्ना तुमी चिंता तुमी प्रोग्रेसाच्या वाटेक आहात. सदांच म्हाज्या लायफान हांव सदांच चिंतता, जो कोण ओपोनंट आहा, जो म्हाज्या विरोधान उलयता, विरोधान कितें करता, हांव सदांच तेका चिंततना हांव इतलेंच चिंतता की तेच्या आंगान देव गेला, जो म्हाका शिकयता. इजी लायफ सगळ्यांक मेळूंक शकता, पूण टफ लायफ घेवन मागीर ते सक्सेसफूल करप, तेका एक हॅपिनस मेळटा लायफान, ती आनी कितून मेळना.